योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीच्या अपात्रीकरणाक लागून न्हिदिल्ल्या काँग्रेस पक्षाक येयल्या जाग. आयज गोंय सयत पुराय राष्ट्रांत राहुल गांधीक तेंको दर्शोवपी जाले मोर्चा. आयतारा रंगली कोलवेची ग्रामसभा. व्हड हॉटेलांनी कोयराचे टॅक्स वाडोवचे तशेंच शाळा आनी धार्मीक स्थळांनी कर करचो माफ. ग्रामसभेच्या वांगड्यांनी घेतलो थाराव. सरकार उदरगतीच्या नांवार मोडटात लाखांनी पयशे, पूण उदरगतीच्या देखरेखीक वाली कोण? फोंड्याचो बेतोडा बायपास हायवे स्ट्रीट लायटी नाशिल्ल्यान पडला काळखात. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीच्या अपात्रीकरणाक लागून न्हिदिल्ल्या काँग्रेस पक्षाक आतां जाग येयल्या आनी काँग्रेस पक्ष राहुल गांधीक तेंको दीत भाजपा सरकाराचेर एक पक्ष म्हणून हल्लो करपाक लागला अशें दिसता. आयज गोंय सयत पुराय राष्ट्रांत राहुल गांधीक तेंको दर्शोवपी सत्याग्रह जाले. पळयात. गोंयांत विरोधक फुडारी युरी आलेमांव आनी काँग्रेसीचो राज्य पक्ष अध्यक्ष अमित पाटकरान आयज भाजपा आड निशेध केलो. काँग्रेसीचे कार्यकर्ते आनी फुडाऱ्यांनी आय एम गांधी आय हॅव नो फियर अश्यो घोशणा दीत पोरण्या गोंयच्या रस्त्यांचेर मोर्चा काडलो. ज्या हिशोबान गेल्ल्या 2 दिसांक या भ्रष्ट जनता पार्टीन ज्या हिशोबान आमचे लीडर श्री राहुल गांधीजीक एक्सपेल केले, तांकां पार्लमेंटांतल्यान मेंबर ऑफ पार्लमेंट म्हणून डिस्क्वॉलिफाय केले, ज्या पद्धतीन हे केले, सदांच टाइम एंड अगेन आमचे लीडर आनी आमी सदांच सांगीत आसा की डेमोक्रेसी इज इन डेंजर. आणि म्हाका दिसता पयरच्या घटनेन हे साबीत करून दाखयले भारतीय जनता पार्टीन की वी आर हेडिंग फॉर अ डिक्टेटरशिप. राहुल गांधीक खासदार म्हूण अपात्र थारावप म्हणल्यार लोकशायेचो खून आनी हुकुमशायेची सुरवात अशें सांगून काँग्रेसीन देशभरात निशेध मोर्चा काडले. जयपूर सावन पटना मेरेन, लखनौ आनी कोलकाता मेरेन भाजपा आनी भाजपा फुडारपणा खाला आशिल्ल्या सरकाराचेर हल्लो करपाची तयारी काँग्रेस पार्टीन सुरू केल्या. पळयात. लोकतंत्र खतरे के अंदर रोज बोल रहे हैं तो हो रहा है, सबके सामने आ रहा है. खड़गे साहब ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, वही बात राहुल जी ने कही है. सबको धन्यवाद दिया है कि अपोजिशन पार्टी वाले सबने जो रिएक्शन दिया था, खाली राहुल गांधी और खड़गे साहब ने नहीं बल्कि पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी वाले इस मुद्दे पर एकजुट हुए हैं. इस बात का संतोष देशवासियों को हो रहा है. वो अपेक्षा कर रहे थे अपनी पार्टियों से, बल्कि गुस्सा आ रहा था कि आप एक क्यों नहीं हो पा रहे हो. मजगती लखनौतल्या NSUIच्या आंदोलकांक पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पळयात. ये पोस्टर देख रहे हैं, डरो मत. जिस हिसाब से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है इस मौजूदा सरकार द्वारा, लोगों को डराया जा रहा है, मीडिया को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को डराया जा रहा है, उसी के खिलाफ हम आज बैठे हैं. जिस प्रकार से आपने देखा कल राहुल गांधी जी को संसद से निष्कासित कर दिया गया, 1-2 साल पुराना बयान उठा के. माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री है इस टाइम, क्या उन्होंने ऐसे बयान नहीं दिए हैं? उन्होंने एक शहीद प्रधानमंत्री की बहू और एक
प्रधानमंत्री की पत्नी माननीय सोनिया गांधी जी को उन्होंने एक विधवा की बहू कहा था। आयतारा काँग्रेसीन देशभरात दिसभर चलपी संकल्प सत्याग्रह सुरू केलो आसतना अखिलेश यादवान सत्याग्रह चढ वेगान मुखार व्हरचो अशें सांगून ह्या कृतीक तेंको दिलो। आयकात। ये जो हुआ है राहुल गांधी जी के साथ इसी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आदरणीय आजम खान साहब के साथ हुआ, उनके बेटे के साथ हुआ, और जो शुरुआती दौर में जो केस जिन्होंने किए थे वो कांग्रेस के भी लोग थे। अगर आपको याद हो तो लगातार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। जो कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं वो लड़ सकते हैं। आप कोर्ट में क्या लड़ सकते हैं आप बताइए मुझे। अगर कोई कोर्ट का सहारा लेगा, कोर्ट के खिलाफ कौन बोल लेगा। राहुल गांधीक लक्ष केल्ल्या पद्धतीचो निषेध करतना काँग्रेसीचो शशी थरूरान सांगले की भाजपान नकळत विरोधकांक एकठांय येवपाचो उलो मारला आणि ताच्या फाटल्यान भाजपाचे स्वताचे ध्येय आसा अशेंय म्हटले। आयकात। But what dismays me, I'm not a lawyer, but as a Democrat, what dismays me is that such action should be conducted against a leader of an opposition party. And this has resulted in a few unintended consequences for the BJP. The first is, they were objecting when Rahul Gandhi spoke about the state of Indian democracy in London. Now the state of Indian democracy has been laid bare throughout the world. In every capital there are headlines about what's happened to Rahul Gandhi. Second, they've also created a level of opposition unity that did not exist before. The opposition has now come out, including regional parties in states which are ferociously opposed to the Congress in their states. They have come out supporting Rahul Gandhi and saying this is an assault on democracy. So I think that on the whole this has been an own goal by the BJP. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, सुभाशिश गोवेकार आनी निखिल जल्मी। जाणे देशाची राज्यघटना बरयली, कायदे केले, धर्मान कुशीक दवरलेल्या मनशांक मनीस म्हणून जगपाचे हक्क दिले, त्या बाबासाहेबाच्या नावाचे गार्डन अजून उपेक्षित आसा। ते कडेन सरकाराचे लक्ष ओडपा खातीर आंबेडकर जयंतीक आपूण उपोशणाक बसतलो। पणजेचो ज्येष्ठ आंबेडकर कार्यकर्तो तुकाराम तांबोसकरान निर्वाणीचो इशारो दिलो। सरकार परत परत अंत्योदय हे उत्तर वापरता। अंत्योदय म्हटल्यार समाजातल्या निमण्या घटकाचो लेगीत उदय, तांकां लेगीत न्याय, तांकां लेगीत सुख, तांचे लेगीत कल्याण। पूण प्रत्यक्षात जांकां धर्मान आयज मेरेन हलक्या दर्जाचे म्हूण कुशीक दवरले तांकां बाबासाहेब आंबेडकर नावाच्या प्रतिभावंतान समान हक्क दिले। त्या बाबासाहेबाच्या नावान पेडण्यां जे गार्डन तयार केला ते कडेन बरोच तेंप जालो पालिका आनी सरकाराची आडनदर चल्ल्या। पळयात। घटनेचे शिल्पकार म्हणटा पळय ते बाबासाहेब आंबेडकर, म्हाज्या फाटल्यान तेंचो पुतळो तुमकां दिसता आनी तेच्या फाटल्यान सगळे फूल गार्डन दिसता। हे आसा पेडणे। परिस्थिती अशी आसा की तेंचे जे समाज बांधव आसा ते सारके फ्युरियस जाल्लेले आसा आनी तेतूंतल्यान एक तुकाराम तांबोसकर हेणेन तर एक अनाउन्समेंट केल्लेली आसा आनी ते लेटर सगळ्या CMA पासून सगळे जे सरकारी हे आसा तांकां दिल्लेले आसा, कारण ते उपोशणाक बसपाचे आसा 14 तारखेच्यान, 14 एप्रिलच्यान। 14 एप्रील हो बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती। येदो व्हडलो शिल्पकार पण आजून तेचें उद्घाटन जावंक ना आनी एकाय आमदाराक म्हाका दिसता शुद्ध येना की बाबा हे पुतळो लायला तेचो इनॉग्रेशन करया। ना आमची म्युनिसिपालिटी पेडण्याची तेंकाय शुद्ध येना की ह्या बाबासाहेब आंबेडकराचे जे शिल्पकार म्हणून वावरता अशा मनशाचो हांगासर पुतळो हाडून तेंच्यांनी बेश्टो लायलेलो आसा पूण तेचें इनॉग्रेशन अजून जायना। म्हणजे मी 14 तारखेला मी उपोषणाला बसणार। कित्या खातीर की बाबासाहेबांचे इथले जे म्हणजे अनावरण का झालं नाही आणि त्याच्यासाठी मी बसणार। कारण काय की बाबासाहेब हे कोणाचा आहे की खालचा समाजाचा आहे म्हणून काय होत नाही का असं मला वाटतं। आणि म्हणून माझ्या जे प्रिय बांधव जे आहे भारतीय देशातले जे बांधव जे आहे, गोव्यातले जे बांधव जे आहे त्यांच्यानी ह्या संदर्भात खरं मी जे काय सांगतो काय नाही ते तुम्ही कसून चौकशी करा की भारतीय घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना लिहिली। आज त्याच्यामध्ये आम्हाला आमचे हक्क मिळतात
ते आम्हाला माणूस म्हणून घडवलं आहे. माझ्यासारखा माणूस ज्यांना कुत्र्याला म्हणजे पाणी पित होता तो, तर आपण माणसाला पाणी पिण्याची आम्हाला मुभा नाही होते, ती बाबासाहेबांनी दिलेली आहे. सगळी जाणां येतली आसली. आता गार्डनच सारक्या ना, पुतळ्याचं इनॉग्रेशन सुद्धा करूंक ना, जाल्यार कोण येतली? लायटी हयसर पेटानात, हयसर सोऱ्याच्या बाटल्यो आहात, हयसर लोक सोरो येवन पियेतात. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर आणि शिवानी सांगेलकार. आयतारा कोलवा पंचायतीची ग्रामसभा बरीच रंगली. थळाव्यांनी आपल्यो समस्या मांडल्यो. कोयराच्या समस्येचेर लेगीत चर्चा जाली. व्हड हॉटेलांनी कोयराचे टॅक्स वाडोवप आनी शाळा तसेच धार्मीक स्थळांनी त्यांचो कर माफ करचो असो थाराव ग्रामसभेच्या वांगड्यांनी घेतलो. पळयात. You are not assuring us any promises that what you going to do for us in return. You are assuring, the first thing issue is that you should satisfy all the establishment people. What you want to do, and the criteria is as what he says that 100 kilos a day. I mean, I don't think so. Small hotels can generate so much of garbage. ते सांगता सगळे एक जनरेट कोण You have to have that criteria. ते आता गव्हर्मेंटाक येयलो हा देखून त्यो रेट्स रीड करू सोदताय तुमकां आमी. आता पंचायत बॉडीनूय कितें डिस्कस केला सगळे बॉडीकू मीन्स एक टॅक्स बसोवचो सगळे स्टॅब्लिशमेंटाक. कित्याक केन्ना टॅक्स बसयल ना स्टॅब्लिशमेंट जावं घातले शॉप ओ कितें हे शॉप्स बी कोताय तेंकां. सोसायटी बसून रिप्लायज येयले ना रिप्लायज येयले बट दे आर नॉट सॅटिस्फॅक्टरी. Garbage for mosque and for this for our church, for our school. Kita is called so am change down for the village school. So the tax waive off करून गेले त्यांचे tax मारपानो even on for our residents houses and all. We are going to bear this garbage tax and all. The panchayat is going to त्यांचे आणि tax मारपानो residents should. आणि जे कॅमेराज आणि रोड हे करपाचे for cameras and all for the black spot, not only for the black spot म्हणजे हुई तो आता एडिशनल स्पॉट्स हुई आहाय जे ब्लॅक स्पॉट्स जाताय तिंका सगळ्यांकू कॅमेरा बसोवपाक म्हणून केला. हे पाटी तें प्रोविजन दवरला पर्चेस ऑफ कॅमेराज पयलीं नाहलोले बट दिस बॉडी हॅज मेड अ प्रोविजन फॉर इट. सो वी विल गो अप विथ दिस. आता प्रोविजन दवरल म्हणटरी वी आर गोइंग टू सेट द कॅमेराज हुई गार्बेज जाता. आणि रोड्साचो कितें इश्यू आशिल्लो न्ही त्या पॉट होल्स आहा potholes no came question kit kelale tarring of the roads kedo zatte. So I said already the concerned minister our MLA with the panchayat body we have taken a meeting and they have given an assurance that they are going to tar the road before the monsoons. This is like a religion places like churches, temple, mosque and some institute are schools are high आणि आमगेले some institute whatever the college and मागीर स्वता न्हू हेका कित्याक this is for our village हे आमी एग्जामिनेशन करपाचें त्यान घेन कितूय टॅक्स करपाचें ते व्हडले 200-300 रुपया. when the villagers like to help call like this kind of institute आहाय ते temple mosque कित्याक that is the more important सारखे हे आमगेले mosque जावं temple जावं churches जावं religion places सारखे आणि आमगे institute education जावं तेका हांवें म्हळ्यार म्हाका चल आनी ग्राम सभा लोकां मदें हांवें डिस्कशन करुया म्हळें लोकां चलें कशें आहा तुमकां मुगे सजेशन सगळ्यांनी लायक केलें आनी हे अनोनमस म्हळ्यार ओके दिस इज अ गुड सजेशन फॉर द विलेज ऑफ टू वेव द टॅक्सीस. आणि रेजिडेंट्स ना रेजिडेंट लोकल रेजिडेंट घर आहाय तांकां आमी वेव केला ऑलरेडी दॅट डिसिजन वी हॅव टेकन. आमगे एक मिटींग जाली बॉडी मिटींग जाली थिंग वेव करपा म्हणून आमी सांगलें रेजिडेंटांक तांकां ओन्ली आमी हें करतले हॉटेल वायज आहाय तांकां हॉटेल आहाय हय तांकां आनी वील बी लायक कॅटेगरी करतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सरकार उदरगतीच्या नांवार लाखांनी पयशे मोडटात, रस्ते बांदतात, पूण कितले बाबत ते सांगपाची गरज ना. नवे प्रकल्प येतात खरे, पूण पर्यावरणाचो नाश करून आनी स्ट्रीट लायट एकदां घातल्यो की त्यो पेट्टा काय ना हें पळोवपाची जापसालदारकी कोणाची. फोंड्या वाठारांतले बायपास रस्ते काळखात आसात. आयकात आमचो रिपोर्टर कृष्णा नायकाक.
जो बायपास जो आसा जवळ ते फर्मागुडी हे बायपासाचेर ज्यो लायटी ज्यो आसा स्ट्रीट लायट जे आसा स्ट्रीट लायट सद्याक बंद आसा जालो म्हयनोभर जालो बंद आसा आनी लोकांक खूब प्रॉब्लम फेस करचो पडटा हांगा. दुसरें म्हटल्यार हो हायवेज होच हायवे न्ही धवळे हायवे न्ही दुसरो म्हटल्यार टॉपकोला टू जो बेतोळा बायपास आसा तेय बायपासार सेम परिस्थिती आसा लायटी ज्यो स्ट्रीट लायट त्यो पेटत ना. दुसरें म्हटल्यार जे रस्त्या सायडीनी दोनी सायडी खणून दवरलें आसा लोकांक त्रास जाता की लोक सायडी गेलो जाल्यार तांकां पडोन जाता म्हणटकीर जे गाडी बीन मोटरसायकल जर आसत सायडीक गेल्यो त्यो एक्सिडेंट जावपाक शकता. ताका लागून जे लोकांची मागणी आसा की ह्यो स्ट्रीट लायट आहा त्यो बेगीचे बेगीन पेटोवन दिवच्यो. फोंड्या रस्त्यात गोरवांची समस्या तशी नवी न्हय पूण ह्या वाठारात सारक्यो स्ट्रीट लायट्स नाशिल्ल्या कारणान अपघात जावन गोरवांक लेगीत मरण आयला. देखून आनीक बळी वयच्या पयलीं ह्या समस्येची दखल सरकारान बेगिनातल्या बेगीन घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आयकात. आमचें म्हणणें कितें आसा की ही लायट जी तयार केला ती रेग्युलर सामकी पेटोवन उरची आनी जे पळय लोक हांगा रातचे अशे आमचे सारके भोंवपा येतात पासये येतात तांकां तेजो फायदो जावचो. काही वेळा आमी पळयतात आतां आमी आसा आमचे फुडें एक ओवरब्रीज आसा ताजे फुडें आनी एक ओवरब्रीज आसा धवळे पूण खुबश्या वेळा आमी पळयतात हे ओवरब्रिजाची लायट आसत जाल्यार ताजी वता धवळे आसा ते ओवरब्रिजा वता आनी थंय लायट आसत जाल्यार हाजे वता. अशें करून लोकांक खुबशे प्रॉब्लेम जातात किंवा इनकन्विनियन्स जाता. तेन्ना ह्यो लायटी जर हांगसर सगळ्यो वेवस्थीत पेटना जाल्यार लायटीचो पब्लिके फायदो कांय ना आनी आमकां कोण अशे पासये येता जाणटे बिणटे तांकां त्रास जाता. तेन्ना त्यो लायटी सगळ्यो वेवस्थीत सरकारान मेंटेन करच्यो. लायटी डिपार्टमेंट आमचे आसातच सो तांकां इंस्ट्रक्शन्स दिवन ह्यो रेग्युलर पेट्टा काय ना तें पळोवचें हें आमचें मागणें. कितलेशेच फाटले वर्सां कितलीशीच गोरवां हांगा मेल्या लायट नासल्या कारणान कितलेशेच गोरवांक हांगा एक्सिडेंट जाले आनी ट्रकवाले जेन्ना हायवे ब्रिजा वयल्यान सरळ येता तेन्ना हांकां फुडें कांय कामां कांयच दिसची पडना ते सरळ गोरवांचेर जावं केन्ना स्कुटराचेर डायरेक्ट गाडी मारता. हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता जशें तुमी रस्ते हायवे करता लाखांनी टेंडर दिता तुमी तशें जाता तितले बेगीन हे लायटी जाता तितले बेगीन पेटोवपाचे कित्याक हे सामके लोकांचे जिवाचे खेळ आसा तुमी खेळटा हे जाता तितले बेगीन मातशे लायटी पेटया. स्ट्रीट लायट आसा पूण खांबे आसा बेश्टे नांवा पुरते खांबे आसा तुका लायट दिसना कारण लायटीची गरज थंय पांया कडेन आतां 2 दिवाणी गेली आतांच गेली बाकी सोडून दी तेतून आमची सरकारा पर्यंत पावोवचें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकर. राज्यातल्या शेतकी जमनीचे विकपाचेर बंदी घालपी नव्या विधेयकाच्या मसुद्याक गोंय सरकारान मंत्रिमंडळाच्या म्हत्वाच्या निर्णयात मान्यताय दिली. प्रस्तावित कृषी जमीन हस्तांतरणाचेर गोंय निर्बंध विधेयकाचेर 2023 सरकारान मान्यताय दिल्या. पळयात. सध्या भात उत्पादनाक वापरिल्ल्या वाठाराची जतनाय आनी राखण करपा खातीर गोंय राज्यांतल्या शेतकी मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचेर मर्यादा घालपाचें हें विधेयकांत आसा. फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात हो उपाय कायदो करतले अशें सीएम प्रमोद सावंतान जाहीर केलें. ह्या उपायांत मुळाव्यान राज्य भायल्या बिगर शेतकारांक शेतकी जमीन विकत घेवपाक बंदी आसा. तशेंच ह्या उपायाक लागून भारताच्या शेतांचे वसणुकेचे जमनीत रुपांतर करपाक बंदी घालपाची शक्यताय आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत फाल्यां राज्याचे अर्थसंकल्प मांडपाचो आसा जाल्यार अर्थसंकल्पाच्या एक दीस पयलीं मुख्यमंत्री विधानसभेत फायदेशीर आनी अवास्तवीक अर्थसंकल्प कुड्डेपणान वाचता अशी टिका गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसायान मुख्यमंत्र्याचेर केल्या. पळयात. प्रमोद सावंत एक संवय करूंक शकता. संवय कितें की तुमी संवय करात आपलो एक मोनोलॉग आयकुपाक आकाशवाणी भशेन तो उलयतलो तुमी आयकुपाचें. हे बजेट हे सेशन सगळे मोनोलॉग प्रश्न तूं ताका विचारूंक शकना तुवें आयकुपाचें क्वेश्चन करप ना तो उलयता तें तुवें आयकुपाचें. सो दीस इज इन टू माय I feel that this has become a controlled democracy. It is one step before autocracy. Controlled democracy म्हळ्यार कितें लोकांनी कितें आयकूंक जाय तें तो कंट्रोल करता. आमी कितें उलोवंक जाय तें आमकां तो बांदून दवरता. दुसरे भशेन आय एम नॉट सेयिंग डेमोक्रेसी इज डेड. Democracy is alive, therefore I am talking here. But it is so vitiated
that it has reached a point of being controlled democracy. तसेच सरकारान वेगवेगळ्या खात्यांक निधी चड वाटप केला आणि मागीर तोच निधी लाभकारी खात्यांत वळयला. मुळाव्यान भ्रष्टाचाराक संस्थागत केला असो आरोप विजयान केला. आयकात विजयाक कितें म्हणपाचें आसा तें. सरकार एक फेमिलियर प्रॅक्टीस चलयता. प्रॅक्टीस कितें? इट इज कॉल्ड रिअप्रोप्रिएशन. रिअप्रोप्रिएशन म्हळ्यार ह्या डिपार्टमेंटाक इतले कोटी इतले कोटी इतले कोटी ते अंडर युटिलायज दवरप डिपार्टमेंट कडेन आनी लास्ट वर्स जेन्ना सोंपता तेन्ना ते पयशे काडप आनी जंय लुक्रेटीव डिपार्टमेंट आहा जंय हांचे सेटींग सारकें परफेक्ट आहा थंय ते पयशे डायवर्ट करप. सो दीस हॅज बिकम सॉर्ट ऑफ एन इन्स्टिट्युशनलायज्ड करप्शन. So reappropriation has been made into an institutionalized corruption. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोझारियो, सुभाशीश गोवेकार आणि शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. अजूनही राज्यात पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड जोडूंक नाशिल्ल्यांक 31 मार्च 2023 पयलीं 1000 रुपयाचो दंड भरून लिंक करूं येता. नाजाल्यार 1 एप्रिल 2023 सावन तांचे पॅन कार्ड बंद करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. ताणें हाचें स्पश्टीकरणूय दिलें. पळयात. नमस्कार. पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करप ही 31 मार्च 2022 पर्यंत केंद्र सरकारच्या फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गतची एक ऑर्डर आशिल्ली आणि कोविडाच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारान हे 31 मार्च 2023 पर्यंत 1000 रुपया फायन भरून हे करून घेवचे अशी त्यांची एक कळवणी आसा. म्हाका समेस्त गोंयकारांक सांगपाक जाय की आपले पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करपा खातीर 31 मार्च 2023 पर्यंत 1000 रुपया तेजी ऑफिशियली फायन आसा. हे करपा खातीर आमी स्वता केंद्र सरकारच्या फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या वेबसायटीचेर वचून आमी स्वताच 1000 रुपया फायन भरून पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करप शक्य आसा. नाजाल्यार आपलो CA, आपलो टॅक्स ऑडिटर किंवा सिटीजन सर्वीस सेंटर हांच्या कडेन वचून आपले पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करपाक जाता. 1000 रुपया ऑफिशियल फायन्सच्या व्यतिरिक्त एक मिनिमम फीज बाकीचे जे पॅन कार्ड आधार कार्ड लिंक करपा खातीर घेवपाक शकता, पण त्याची डबल फीज ही कोणूच घेवपाक शकना हो गुन्हो आसा. आणि त्या खातीर म्हणजे समेस्त गोंयकारांक कळवणी आसात. पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करून जाता तितके बेगीन घेयात. स्वता करात किंवा तुमच्या CAक सांगात, टॅक्स कन्सल्टंटाक सांगात किंवा तुम्ही सिटीजन सर्वीस सेंटराचेर वचून करून घेयात. ताच्या खातीर खूब पॅनीक जावपाची गरज ना. ही समेस्त गोंयकारांक कळवणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. PP दोंड्स, गो मस्कुलर जिम अँड फिटनेस सेंटर आणि आर फिटनेस स्टुडिओन शेनवारा छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान दिवचले मिस्टर बिचोले 2023 घडोवन हाडलो. राज्य पावंड्या मॅन फिजिक्स, क्लासीक बॉडी बिल्डिंग आणि बॉडी बिल्डिंग चॅम्पियनशिपांतल्या 55 खेळगड्यांनी ह्या सर्तीत वांटो घेतिल्लो. पळयात कांय खीण. over this period, जेन्ना आमचे everybody has become career minded. So career minded जाला मागीर आता stress वाडलेलो आसा, and all these illnesses have added to us. To keep this away, all tablets. The only one thing, you remain fit. Only issues with fitness is what you have to spend time. असो time दिवचो पडटलो. आज प्रत्येक शहरान बरी बरी जिम आयल्यात. सगळ्याच कडे हांव म्हणटा जिमान वचपाक जातलेशें पॉसिबल ना, पण एक सादी एक्सरसाइज घरा उठोवन
एक वर सुद्धा जर तुमच्या खातीर म्हणून दिल्यार, whether it is a walking exercise, yoga, meditation or simple gym at your own place, nana gyman वचप will help you in the long run. It will really, the quality of life improves. That is important. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. सोमारा दिसभर मळब नितळ उरतले, उपरांत रातची कुपा दाटू येता जाल्यार येता त्या दिसांनी चडाव तापमान 1 ते 2 डिग्रीन उणाव जावन सुशेग मेळटलो. पळयात. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण सोमारा वारें गळोन तापमान नितळ उरतलें, जाल्यार फुडल्या 2 दिसांक तापमानान उणाव जाणवतलो, जाल्यार रातचें तापमान 20 डिग्री सेल्सियस उरतलें. कांय वाठारांनी दव धुकें पळोवपाक मेळटलें, जाल्यार सोमारचें चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियस उरतलें. चडावत तापमानान 1 ते 2 डिग्रीन उणाव, कांय वाठारांनी दव. बोट दर्याक खाशेली शिटकावणी ना. सोमारचें चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.